हो कायदो कसो आसा, 10वी अनुसूची कशी आसा. आरंभाक जेन्ना ती संविधानांत आयली तेन्ना 8 पॅरेग्राफांची आशिल्ली. फक्त 8 पॅरेग्राफ, म्हणजे ल्हान छापिल्ली 2-3 पानां. पॅरेग्राफ म्हणटा ताजो एक वेगळो अर्थ आसा, पूण हांव मागीर येता. तातूंतलो 3रो पॅरेग्राफ 2003 वर्सा जो बदल जालो ह्या कायद्यांत, जो कायदो 1985 वर्सा केल्लो, तातूंत 2003 वर्सा बदल जालो आनी त्या बदला प्रमाणे 3रो पॅरेग्राफ काडून उडयलो. 3ऱ्या पॅरेग्राफांत कितें म्हणिल्लें की लेजिस्लेचर पार्टीचे 3रे माट्यान आमदार जर फुटले जाल्यार तें पक्षांतर अशें धरचें न्हय, ती स्प्लीट अशी धरची. आनी हें स्प्लीट प्रकरण पळय आसा तें काडून उडयल्लें. म्हणटकच आयचे घटकेक ह्या 10व्या शेड्युल्यांत फक्त 7 पॅरेग्राफ आसात. पयलो पॅरेग्राफ आसा तो 4 टर्म्सांचो अर्थ सांगता. ही 4 टर्म्स म्हळ्यार हावस हें उतर आयलां भितर, ताजो अर्थ कितें. दुसरो लेजिस्लेचर पार्टी, हाजो अर्थ कितें. तिसरो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी, हाजो अर्थ कितें. आनी चवथो पॅरेग्राफ. आतां हावस हें आमकां जनरली खबर आसा, विधानसभा म्हणया किंवा लोकसभा म्हणया, राज्यसभा म्हणया. लेजिस्लेचर पार्टी आनी ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी ही 2 उतरां ह्या 10व्या अनुसूची संबंधान खूब म्हत्वाची. लेजिस्लेचर पार्टी म्हणजे खंयच्याय पक्षाचे जे आमदार वेंचून येतात आनी विधानसभेंत तांचो जो गट जाता ताका लेजिस्लेचर पार्टी म्हणटात, त्या पक्षाची. म्हणून जर ह्या काँग्रेसचो एक गट आसा जाल्यार इंडियन नॅशनल काँग्रेसचो ती लेजिस्लेचर पार्टी. भारतीय जनता पार्टीचो जो गट आसा तो भारतीय जनता पार्टीची लेजिस्लेचर पार्टी. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचो जर एक गट आसलो जाल्यार तो गट महाराष्ट्रवादी गोमंतकाची लेजिस्लेचर पार्टी, म्हणजे विधानसभेंतली पार्टी. हाज्या आड ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी हें उतर खूब फाटी ह्या 10व्या शेड्युलांत येता आनी तें म्हत्वाचें. ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी हाजो अर्थ दिला तो जो राजकीय पक्ष म्हणून चलता भायर, विधानसभेंत आसूं नासूं, तो पक्ष म्हणजे भारतीय जनता पार्टी, जिचो अध्यक्ष JP नड्डा आसा, ती ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी. इंडियन नॅशनल काँग्रेस, ज्याचें नेतृत्व आज जर ह्या राहुल गांधी कडेन आसा, तात्पुरतें जावं, ती ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी. तेच भशेन आमच्या गोंयांत आसात महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी, जिचो अध्यक्ष पांडुरंग ढवळीकर. गोवा फॉरवर्ड पार्टी, जिचो अध्यक्ष विजय सरदेसाय. रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी, जिचो अध्यक्ष आसा मनोज परब. ह्यो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी. तांकां विधानसभेंत जावं लोकसभेंत प्रतिनिधित्व आसतलेंच अशें ना, तांचे आमदार वेंचून आयले जाल्यार आसतले. म्हणटकच ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी खंयची ह्या संबंधान कोणाच्याच मनांत दुबाव आसूंक फावना. दुसरो पॅरेग्राफ खूब म्हत्वाचो. 2ऱ्या पॅरेग्राफांत सांगलां केन्ना केन्ना आमदार अपात्र थारता तो, केन्ना केन्ना आमदार डिस्क्वॉलिफाय जाता तो. आनी असल्यो 4 केशी आसात. पयले सुवातेर जो आमदार अमक्याच एका पक्षाचे तिकेटीचेर वेंचून येतकच, विधानसभेंत पावतकच आपलो पक्ष सोडटा, तो डिस्क्वॉलिफाय जाता. लक्षांत घेवपा सारकी गजाल म्हणजे ताणें दुसरे पक्षांत वचपाकच जाय अशें ना.
ताणें बरी आतां एक आमदार देखीक घेवया, मनोहर आजगांवकार काँग्रेस पक्षाचे तिकेटीचेर वेचून आयला. ताणें जर काँग्रेस पक्षाचो राजिनामो दिलो त्या दिसा तो डिस्क्वॉलिफाय जालो. ताका आनी आडवाद ना. ताका तारपाक ह्या 10व्या शेड्युलांत दुसरो खंयचीच तजवीज ना, हें स्पश्ट आसा. दुसरें, जर पक्षान व्हीप दिलें, व्हीप काडलें आनी तें व्हीप मोडून कोणेंय मतदान केलें, आमदारांकूच लागता ही गजाल विधानसभे भायली न्ही, भितर व्हीप मोडून मतदान केलें जाल्यार तो डिस्क्वॉलिफाय जाता. तिसरी गजाल, अपक्ष म्हणून जो वेचून येता तो जर वेचून येतकच दुसरे खंयच्याय पक्षांत भितर सरलो, पक्षाचो वांगडी जालो जाल्यार डिस्क्वॉलिफाय जाता. आनी चवथी गजाल नॉमिनेटेड मेंबरा विशीं, जी आमचे विधानसभेंत ना पूण हेर कडेन आसता केन्ना केन्नाय. आमच्या ह्याच वेळार आशिल्ली, आमी जेन्ना संघ प्रदेश आशिल्ले तेन्ना 3 वांगडी नॉमिनेट करूंक जाताले, आज ना. पूण असो जर नॉमिनेटेड वांगडी आसलो आनी वेंचणुकेच्या 6 म्हयन्या उपरांत जर तो खंयच्याय पक्षांत भितर सरलो जाल्यार तो डिस्क्वॉलिफाय जाता.